नमस्कार. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया येत्या 20 तारखेच्यान गोंयांत सुरू जाता. आमी वर्सभर रावतात केन्ना इफी सुरू जाता काय म्हणून, कारण जांकां सिनेमा संदर्भात विशेष करून आंतरराष्ट्रीय सिनेमा संदर्भात उत्सुकता आसता, आस्था आसता, ते लोक इफीची वाट पळयतात. फक्त गोंयकार न्ही, जाल्यार देशान विखुरिल्ले वेगळे तज्ञ, पत्रकार, समीक्षक ह्या इफी कडेन बारीकसाणेन नजर दवरून आसतात. कारण ह्या वेळार इफीन खंयचे सिनेमा आसतले. इफीन भितर कान्सान भितर किंवा जर्मन किंवा बाकीच्या आंतरराष्ट्रीय नावाजिल्ल्या चित्रपट महोत्सवान जे बरे सिनेमा आसता ते इफीन येवचे, कॉन्ट्रोवर्शियल सिनेमा येवचे, नवे प्रयोग करपी सिनेमा येवचे, आनी ते देशान एकदां असले सिनेमा देशान रिलीजच जायनात, ते इफीन पळोवपाक मेळटा. म्हणून इफी संदर्भात आंतरराष्ट्रीय चित्रपटां विशीं आस्था आशिल्लो एक मोठो प्रेक्षक इफी कडेन नजर लावन बशिल्लो आसता. गोंयकारूय अशे इफी कडेन आसता, कारण इफी म्हळ्यार एक झगझगाट, इफी म्हळ्यार सामको चकचकाट अशे तरेची एक कल्पना जाल्ली आसा. आमी ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळीन चर्चा करतात. तुमचे मदीं 2 मानेस्त आहात, तांची हांव तुमकां वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात रमिता गुरव. रमिता बाय ह्यो सेंट झेवियर कॉलेजींत शिकयतात, तांकां सिनेमाची आवड आसा आनी सिनेमा तुमी शिकयतात सामकें इम्पॉर्टंट, आनी ताणें नाटकाचेर PhD केल्ली आसा. तुमकां आमचे कार्यावळीन हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात गोमंतकाचे कला समीक्षक, आमचे गोंयचे एक आघाडीचे नाटककार, सिनेमांनी तांणी योगदान दिलां, ज्ञानेश मोगे. रमिताबाई, हांव सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येता. इफी म्हळ्यार कितें? तुज्या मनान जें पळय कितें दृश्य उबें रावता इफी म्हणटकीर तें तुवें थोडे भितर सांगता, मागीर आमी चर्चेक सुरवात करया. म्हज्या खातीर इफी म्हळ्यार सगळ्यान पयलीं म्हणजे एक सिनेमाचो उत्सव, जाचो वर्सभर आमी सगळे जाण वाट पळयता. केन्ना काय तो 20 नोव्हेंबर येतलो आनी आमकां जगभरांतले, आमच्या देशांतले बऱ्यापैकी सिनेमा, बऱ्यापैकी फिल्मां पळोवपाची संद आमकां मेळटली हाची वाट पळयता. आनी जशें तुमी तुमच्या उलोवण्यांत म्हळें की ज्या फिल्मांक अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या, ज्या फिल्मांनी कितें तरी वेगळें करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा, ज्या फिल्मांनी एक सांस्कृतीक अणभवूच असो न्ही, पण जी आपल्या काळाक, आपल्या टायमा कडेन कितें तरी आर्टिस्टिकली कितें तरी दिता, अशी फिल्मां पळोवपाची एक इत्सा आसता. तूं म्हणटा खरें की अशे सिनेमा आसतात की जे मनीसपणाचे सामके इतले धागेदोरे अशे तरेन दाखयतात की मनीस सामको अरे वा असो एक एंगल आसा. सो बेसिकली सिनेमाच्या क्षेत्रांत कितें नवीन घडलां जे, आनी सगळ्यांक म्हज्या खातीर जे हांव जशी वाट पळयता, नवीन जे फिल्मां आसा ती पळोवपाचीच अशी न्ही, पण हातून खुबशीं जी क्लासिक्स आसतात, खुबशीं जे म्हणजे अशी फिल्मां जी पळोवपाची संद आमकां आनी खंय मेळची ना. फॉर एग्जाम्पल कल्पना सारकें फिल्म जें म्हाका इफीन पळोवपाक मेळ्ळें, तें आतां जर म्हाका पळोवपाचें आसा जाल्यार ताच्या खातीर म्हाका मे बी हांव तें युट्यूबाचेर पळोवंक शकता किंवा आनी खंय तरी अशें पळोवंक शकता. पण व्हडल्या स्क्रिनाचेर आनी जे फिल्माचे प्रेमी आसा, मोगी आसा, अशा लोकां मदीं म्हणजे इंटरेक्शन बी जाता, तेन्ना पळोवप ती एक मजाच वेगळी आसता, ती परोवणीच वेगळी आसता. ज्ञानेश, तूं बिलीव करता काय तुजे इफी कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन वेगळो? ना, म्हणजे इफी सिनेमाचो महोत्सव म्हटल्यार काय, सिनेमा हो तेतूंतलो म्हत्वाचो घटक. सो आमी म्हणजे सिनेमा हो पयलो आमी तेजी वाट पळयता, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली मागीर, पण सिनेमा हो पयलीं येता. सो म्हाज्या खातीर इफी म्हणजे हांव जेन्ना फाटीं वळून पळयता, म्हणजे जेन्ना सुरू जाल्लो इफी, तेन्ना हांवें म्हणजे अशा तरेचे कलात्मक सिनेमा खूब कमी पळयल्ले, म्हणजे अशें शिपडून केन्ना तरी. आनी त्या सगळ्यांचे तितूंतली ती दृश्यात्मकता, ते क्राफ्ट आसले, ते म्हाका कळटालेच अशें ना, कळत नासलें. आतां खूब कळटा अशें ना, पण हांव म्हाजो पर्सनली वैयक्तीक म्हाजो खूब विकास जाला. आनी इफीन हांवें खुबशीं फिल्मां पळयल्या आनी तेजे बद्दल वाचलां आनी म्हाजो विकास जाला हें हांव खात्रीन म्हणूंक शकता. क्राफ्ट म्हणून ना, कथानका बद्दल हांव उलयतना की सादारण म्हणजे विशिश्ट दृश्यां विशिश्ट तरेन कित्याक हेचो जो किंवा जी पेस आसा ती पेस कित्याक, ही पेस खरें म्हणजे आमकां संवय आसली पयलीं कमर्शियल फिल्मां पळोवपाची, ही जेन्ना ही पेस पयली तेन्ना मागीर म्हाज्या लक्षांत येयलें, अरे आमच्या एक्च्युअल लायफाची पेस सुद्दां अशीच आसता. जी खरी पेस आसा, जी सिनेमान म्हणजे कमर्शियल फिल्मान दाखयता, ती खूब आडेची, ती खूब आर्टिफिशियल.
खरी पेस आणि हळूहळू त्यांच्या लायफाकडे रिलेट जावपाचें म्हणजे कथानकाच्या दृश्टीन आणि हे म्हणजे हे टॅक्नीक जालें. त्याशिवाय बाकीचे क्राफ्ट म्हणजे विशिष्ट दृश्य कित्याक, विशिष्ट रंग कित्याक, विशिष्ट आकार कित्याक, हे सगळे ह्या हितूरसून म्हणजे वैयक्तीकरित्या म्हणजे तयार जाले. आणि एक थोडोसो आत्मविश्वास जेन्ना फिल्मां पळयता हांव करूं किंवा न करूं, पण इफीच्या ह्या टायमार 10 दिसांनी जो आत्मविश्वास येयलो आसता आतां हांव रोखडो वचून फिल्म करतलो तो म्हाका न्ही, हांव ह्याच अनुशंगान एक प्रश्न विचारूंक सोदता. अशें जेन्ना ही फी खातीर परमनंट सायट म्हणून गोंय वेंचून काडलें तेन्ना गोंयचेर खूब आरोप जालो, गोंय काय म्हणून, कितें गोंयाक फिल्म कल्चर आसा काय म्हणून. सो आतां फाटले एक 8-10 वर्साच्या गोंयच्या अनुभवान ताणें म्हणलें पळय न्ही की आपूण तातूंत भितर पूर्ण रममाण जाता. इफी पळयतकीर आपल्याक स्फूर्ती येता, आपल्याक एक प्रेरणा मेळटा. सो इफी गोंयान इतलीं वर्सां जावन गोंयान भितर इफी कल्चर रुजलां. हांव ताका सिनेमा कल्चर म्हणटलें, बऱ्या सिनेमाची जाण Correct. डेव्हलप जाल्या की ना, तर म्हाका दिसता बऱ्यापैकी जाल्या. पण ती विशिष्ट लोकांकच जाल्या. आमी जर पळयलें जाल्यार तेच लोक गेले कितकेशे वर्सां तेच येतात, स्टुडंट्स येतात, तरुण भुरगे येतात, तेच म्हणटा युनिव्हर्सिटी आपल्या भुरग्यांक वचपा खातीर परवानगी दिता, युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर वतात, कॉलेजींतल्यान प्रोफेसर येतात. आतां सिन्स हांवूय शिकयता, हांवूय सिनेमा शिकयता, स्टुडंट्सांक येवपा खातीर सुविधा आसा, तांकां फी म्हाका दिसता पयशे भरपाची बी गरज नासता आसता स्टुडंट्सां खातीर. पण टिचरां खातीर मात तशें ना. म्हाका अशें दिसता जे टिचर्स किंवा जे लोक कोणी फिल्म मेकर्स रिसर्च करता किंवा जो अभ्यास करता, मिडिया स्टडीजाचो, सिनेमाचो खास करून अभ्यास करता, अशा लोकांक ती ड्युटी लीव म्हणटा ती, किंवा अशा लोकांक काय म्हणजे कारण कित्याक सांगता हांव, हांगा एक तर सिरियस सिनेमा आसा पळोवपाची संद मेळटा, क्लासीक सिनेमा पळोवपाची संद मेळटा, आर्टिस्टीक सिनेमा पळोवपाची. एट द सेम टायम हांगा मास्टर क्लासीस आसता, हांगा खुबशी भासाभास आसता, खुबशा अशा डिरेक्टरांक, अशा फिल्म मेकर्सांक आयकपाची संद मेळटा, शिकपाची संद मेळटा. आनी तातूंत जर जे सिनेमाचे अभ्यासक आसा तांकांय जर भितर इन्वॉल्व जावपाची, आणि हे सिनेमाचे अभ्यासक आसा ते सिनेमाचो प्रसार करतात, म्हणजे म्हणून तरी जाय गोव्यान हो प्रसार जावंक जाय. एक तूं पळयलां आसतलें, तूं आनी हांव आतां फाटले आतां 2014 सावन थंय अक्षरशः ठाण मांडून बशिल्ले असतात. केरळ, तामिळनाडू हांगच्यान जे पळय भुरगे भारून येतात ते उपाशी रावून, कारण इतले काय पयशे आसपाना गोंयान म्हळ्यार म्हारग, पणजे तातूंतल्यान चड म्हारग येवन ते पयशे अशे तरेचे कल्चर गोंयान आमी निर्माण करपाक शकले ना. इतक्या खातीर की म्हणजे हे जर सिनेमा हो फक्त सिनेमा म्हणून एक मनोरंजनाचो प्रकार म्हणूनच आमी घेवन बसल्या आणि आमी ताका कमर्शियल अशें रूपच दिलां. पण हांवें एक वाक्य वाचलेलें तेन्ना म्हाजो विश्वास बसूंक नासलो की कोणी म्हणजे एका फिल्म मेकरानूच तें वाक्य, कदाचित तूं सांगूं शकतलें तें कोणाचें तें, की नेक्स्ट एपीक महाकाव्य हें सिनेमाचूनच तयार जातलें. वा, हे वाक्य आणि बरोबर आता आयच्या हातूंत भितर कलेच्या क्षेत्रांतले सर्वश्रेष्ठ माध्यम म्हळ्यार फिल्म बरोबर सामकें. तर हे एपीक म्हाका केन्ना दिसता एखादें जर फॉरेन फिल्म पळयत न्ही, एक सामको महाग्रंथ वाचिल्ले भशेन ना. फॉरेनाचेच कितें म्हणटा, आजच्या काळान जर तुमी पळयली ह्याच वर्सा 2020 ते 2023 हांगाच भारतानूच अशी बऱ्यापैकी अशी फिल्मां जाल्ली आसा जांकां व्हडल्या व्हडल्या फिल्म फेस्टिवलांनी पुरस्कार मेळ्ळा, इनामां फावो जाल्या. पण अशी जी फिल्मां आसा ती जर आमकां ह्या इफीक पळोवपाची संद मेळ्ळी जाल्यार म्हज्या सारक्या मनशाक लायक फिल्म रसिकाक सारकी खोश भोगतली आसली. पण आतां ह्या इफीचो आमकां कॅटलॉग मेळ्ळा, ह्या इफीचो आमकां फिल्म मेळ्ळा, बरी गजाल. फाटली 2 वर्सां सामकें वेल टायमान सामकें इफी संदर्भांतलो गायड कॅटलॉग मेळटा. पण ते पळयता आसतना तो जेन्ना अभ्यास करपाक लागले, पळोवपाक लागले, कारण पयलीं आमी चॅक करता न्ही कसली फिल्मां आमकां पळोवपाक मेळटली आनी कितें तें. सो बरी फिल्मां आसा. फॉर एक्झाम्पल इंडियन पॅनोरमाचे जे पयले फिल्म आसताले, आतां मलयालम फिल्म आसा ते बऱ्यापैकी फिल्म आसा. पण एट द सेम टायम मागीर म्हाका जयंत सोमाळकर हांचें स्थळ पिक्चर, जाका टोरोंटो फिल्म फेस्टिवलान ताचो प्रिमियर जाल्लो, जाका कितली थंय इनामूय फावो जाले, वा कनू बेहलाचे आग्रा सारखे फिल्म. मागीर आनी एक आसा सर्वनीत कौर हांचें एक अगेन्स्ट द टायड म्हणून एक डॉक्युमेंटरी, ताकाय बी अवॉर्ड बी मेळ्ळा.
नाजाल्यार एक आत्म पॅम्पलेट म्हणजे हांव तुका सांगतालें ते एक मराठी फिल्म. सो अशी फिल्म परेश मोकाशीचें. परेश मोकाशीन ताजो स्क्रीन प्ले बरयला. पण डिरेक्टर तेजो ओके तेजो फ्रेंड आशिश बेंडे डिरेक्ट केला. सो अशी फिल्मां जर आशिल्ली न्ही जाल्यार म्हणजे अशी फिल्मां तूं स्वता इंडियन पॅनोरमाचो एक जज आशिल्लो 2 वेळा. नॅशनल इंडियन पॅनोरमाचो जज न्हू नॅशनलाचो. आतां इंडियन पॅनोरमान कितें जाता म्हाका तुजे कडल्यान समजून घेवपाक की फिल्मां सिलेक्शन कशी जाता. अरे बाब म्हणजे आतां इंडियन पॅनोरमान कितें आसा विशिश्ट थंय एक हें आसा की भारतीय संस्कृतीक पाठबळ दिवपी अशे सिनेमा. आतां हो जेन्ना आतां भारतीय संस्कृती म्हणटा ती खूब कन्फ्युजींग गजाल. त्या संस्कृतीच्या मातशे विरोधान म्हणजे अश्यो गजाली चलतात म्हणजे अशे आमच्या आम आयुश्यान. पण ती जर गजाल दाखयत आतां मिरान शाहचें फिल्म गेल्या वर्साचें तो भुरगो तो बिचार मागीर तो व्हडलो जाता आनी म्हाका तेचें नांव येना. पण ते म्हणजे जणू काय संस्कृतीच्या अगेन्स्ट आसा अशें. पण हे घडटा आमच्या किनाऱ्यांचेर की भुरग्यांचें शोशण जायत आसता पण आणि वेगवेगळ्या तरेन जायत आसता आनी ते खूब सटल आसता. पण कदाचित ज्युरीक दिसू शकता हे संस्कृतीच्या अगेन्स्ट कदाचित आनी अशें खूबदां तूं अशें म्हणटा सद्या फिल्म फेस्टिवल हो हाका चड सेन्सरशीप लागू जाल्या. आतांची फिल्मां पळयल्यार तशें दिसता म्हाका जी फिल्मां सिलेक्ट जाल्या चूक न्ही. जी फिल्मां सिलेक्ट जाल्या तशें जाल्यार मागीर इंटरनॅशनल सुद्दां एका तेंपार सामकी प्रक्षोभक अशी सिनेमा इंटरनॅशनल सेक्शनान आसताली. ती हालीं मातशी कमी जाल्ल्याचो एक करंदाय आमकां आयकूंक येता. ती खरी इंटरनॅशनल सेक्शनाक कदाचित तेजो म्हणजे समाजाचेर परिणाम बी जाता अशें तांकां दिसना आसतलें. सो ती आनी कदाचित तांकां भितुरले म्हणजे कांय खबरय नासतलें. सो ती झुपूर आपसूक येता आनी दुसरे कडेन खूब कडेन जाताय बी जाता की समजा कानाक जर मेळ्ळेलें आसा जाल्यार तें फिल्म भायर दवरप खूब डिफिकल्ट मातशें डिफिकल्ट. सो त्या तरेन येताय आसतली आनी मागीर ते मागीर गेल्या वर्सा म्हणजे जो आमच्या समारोपाच्या हातूंत भितर एक प्रश्न येता तेजो एका तेंपार फिल्म फेस्टिवल कोण ऑर्गनायज करताले. फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करताले डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. आज तें काडून NFDCन भितर घाला नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. एका तेंपार जेन्ना गोंयान भितर फिल्म फेस्टिवलाचो कन्सेप्ट पळय तयार केल्लो तो केल्लो तातूंत भितर एक अशे तरेची एक विचारधारा आशिल्ली की कान ह्या पत्तीन फिल्म फेस्टिवल जाता तोच तो जावचो आनी गोंयाक एक नांव आसा गोंयाक एक ब्रँड आसा सो तो गोंयान जावचो आनी सगळें फिल्म सिलेक्शन धरून ते हांगा फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करपा पासून सगळी तयारी गोंयान जातली. इतलेंच न्हय तर पर्रेकार असो म्हणटालो की गोंयाक सरकारा पासून पेऱ्यान दवरून ती एक इंडिपेंडंट बॉडी जावची हाचे खातीर प्रयत्न करतात. पण ही चर्चा म्हाका दिसता गोंयानूच चड जाताली थंय जाताली की दिल्ली कोणाक ना कारण सगळे सरकारांक आपल्या हातान दवरपाचें हें सरकारल्या हातांतलें हत्यार. बरोबर पण ते खंयच्या राज्य सरकाराच्या हातांतले हत्यार म्हणजे काय ते हत्यार येदे व्हडलें आसा. राज्य सरकारान झगडून मागपा जाय. निमाणें राज्य सरकाराकच जर भुमिका ना फिल्म फेस्ट तूं पळय बरें ना ऑर्गनायझर फाटल्या 14 सावन आतां मेरेन तूं 1-2 ESGचो मेंबर आशिल्लो हांवूय 1-2 वेळा ESGचो मेंबर आसा. बरोबर फाटल्या 10 वर्सान आमी पळयतात ESGन जाल्ले बदल तूं मान्य करता काय ना. ESGन भितर एका तेंपार फिल्म क्रिटीक आसताले सिनेमा संदर्भांतले जाणकार लोक आसताले प्रोड्युसर आसताले डायरेक्टर आसताले. बरोबर आज ते आसात ना आज फक्त हिशेब सांबाळपाक सोयीस्कर जाता अशा तरेन आनी पार्टीचे वर्कर. आणि म्हाका दिसता कदाचित हाच्याच खातीर आसूं शकता की गेल्या वर्साच्यान जेन्ना सिनेमा पळोवपी जे लोक येता थंयसर अशें म्हणजे म्हज्या लक्षान अशें आयलें जेन्ना हांव पयलीं रावलें तेन्ना पयलीं आमचे कडेन रश आवर नांवाचो कॉन्सेप्ट आसलेलो. सो फिल्म फेस्टिवल आमी करता कोणा खातीर रसिकांक खातीर डेलिगेट्सांक खातीर करेक्ट. सो डिसिप्लीन आसपाक जाय बोवाळ जावप उपकारना ही खरी गजाल बरोबर आसा ते. पण एट द सेम टायम जे लोक आतां तुमी म्हटलें पळय स्टुडंट्स येतात पयस पयसच्यान लोक येतात काम करपी लोक आसा ते स्पेशल लीव काडून येतात पिक्चरां पळोवपा खातीर. तूं जेन्ना ते ऑनलायन सिलेक्ट करता नॉट नेसेसरी की तुका ते तुजे बूक जाता. सो मोस्ट ऑफ द टायम अशें जाता की तुका ती टिकेट मेळना. अशे वेळार आमचे सारके लोक कितें करताले लायनीक रावताले रश लायनीक रावताले. सो मागीर एका कांय टायम म्हणजे 10 मिनटां पयलीं और कितें तरी असो टायम आसतालो भितर वचून पळयताले जर जागा रिकामी आसा इतले लोक ना जाल्यार जे रश लायनीन लोक आसा पळय तांकां भितर सोडटाले. पण गेल्या वर्सा ते जालें ना. भितर खुर्च्यो रिकामी आसताल्यो पण डेलिगेट्सांक भितर वचपाक मेळूना. म्हणजे त्या तरेन आमचें हें फेस्टिवल
एकमेव अशें आसा की जगभरच्या फेस्टिवलांक अशें तू जगभरचे फेस्टिवल ना, गेला हांव पळय- सांग हांव- पळोवया, हांव थंय कशें मागीरच्या- चलता? हांव- ना जगभरच्या फेस्टिवलांक वचूंक ना हांव एक दोन फेस्टिवलांक गेला पण थंय अशी वेवस्था आसा आणि हांवें जे कोण फेस्टिवल अटेंड करता तेंचे कडल्यान हें आयकलां की रश लायनची जी वेवस्था आसा ती सगळी कडेन आसता म्हणून सगळी कडेन आसता म्हणून आणि ते सगळी कडेन आसता हें ESGच्या लोकांकय खबर आसा जे कोण ही वेवस्था तेंकाय खबर आहा की तांकां सांगलां पण तांकां मुळानच सुशेगाद सगळें जाल्ले जाय आपल्याचेर टेन्शन नाका रे बाबा, भायर ते गर्दी करतात, लोक बोवाळ करतात थंय. सो तो नाका सो रिकामी असल्यार चलता तो यशस्वी जालो विदाउट झगडी अशें असं कितें तरी जालें पण लोक आणि तातूंत भितर आनीकय एक जर समज सिनेमा चड जर पॉप्युलर जालो चड गर्दी जालो न्ही हाजे पयलीं तो परत दाखोवपाची वेवस्था आसता एक्झॅक्टली हाचेर म्हाका जेन्ना हें सांगपाचें म्हाका- आसलें ब- रिपीट आ- स्क्रिनिंग्सांचें रिपीट स्क्रीनिंग आज जे नंबर आसा काल दिवसाच कोण तरी म्हाका सांगतलो इतके जे नंबर आसा फिल्माचे वाडल्या आणि इतके भयंकर वाडल्या म्हणजे एका एका सेक्शनान जवळजवळ 70 फिल्मां वाडल्या म्हणजे अशी इतकी वाडल्या इवन कॉम्पिटिशन सेक्शनाचेर सुद्धा ह्या वर्सा जो हे इल्लो प्रवेशिका येयल्लो त्यो खूब आसल्यो सो पण ह्या सगळ्या बोवाळान तांकां एडजस्ट करपाच्या हेतूर बरी फिल्मां रिपीट केन्ना करतले गेल्या वर्सा एटलिस्ट ज्ञानेश खबर आसा न्ही की जे विनर्स आसात तांचा कोणाक मेळा बरोबर. और आनी कसले आमकां खबर आसा ऑलरेडी जो फेस्टिवल सर्कीट आसा थंयसर ह्या फिल्मां पळोवपाचें एक बज निर्माण जाता प्लस टॉप 10 खंयची पळोवपाची हाच्या बाबतींनी लोक वाचता सो जेन्ना खबर आसा की ह्या फिल्मांक लोक पळोवपाक चड इच्छूक आसतले अशा वेळार ताका व्हडल्या थिएटरान तुमी स्क्रीन बरोबर, और ताचो रिपीट स्क्रिनींग अशें दवरा न्ही तुमी कारण आतां एक तर आमकां कला अकादमीचो स्क्रीन ना आमकां Correct. आनी तातूंत मागीर ऑप्शन्स मातशे कमी खूब कमी जाता जाता. सो अशा वेळार रिपीट स्क्रिनींग कशें तरी दवरपाक तुमी जाय. करपाक जाय अशें करपाक म्हाका जाय, दिसता करपाक स्पेशली अशी फिल्मां जांकां पळोवपाक लोकांक चडांत चड लोक रेडी आसा ना, मागीर तो दोन आजवर वर्सां- आजवर तो असो की ESG म्हणजे पळय हा बॉडी ताणें मरे आपलो रोल कमी 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 करत गेला ना रिपीट करपाचो म्हाका हें जें आसा तें शेड्यूल कोण करतात ना हांव तेच रे तेच म्हणटा हांव ESGन जेन्ना आपलो रोल कमी कमी करत गेलो ESG कडेन थंय उलोवपी मनीसच उरलो ना बरोबर म्हणजे ह्या exactly, NFDC exactly. कडेन वचून बाबा गोंयच्यो ह्यो गरजो आसात गोंयच्या प्रेक्षकांच्यो ह्यो गरजो आसात ह्यो तांकां सांगून ह्यो गजाली करून घेवप हें कर्तव्य आणि ना, ना, हें पर्सनली एकदां हांवें सुद्दां गेल्लें की अमको अमको फिल्म म्हाका चुकलें आनी खूब जाणांनी म्हाका सांगलें तेन्ना वयल्या मजल्यार वचून तांकां सांगलें हेचो रिपीट शो केन्ना आसतलो अशें जर 4-5 लोक जातात म्हणजे वयतात आनी तांकां हें जाता न्हू की मागीर ते विचार सुरू करता हो एक्च्युली प्रोसेस आनी तांकां कळटाय बी आनी तेन्ना पण म्हाका दिसता गेल्या वर्सा रिपीट शो चड जावंक ना 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 गेल्या आणि तातूंत भितर एक हीच आसा ती हीच कितें की हे जे पळय इंटरनॅशनल सिनेमा जे पळय हांगा हाडटात ते चडशे इंटरनॅशनल फिल्म पयशे दिवन हाडटात बरोबर कारण ते खूब गाजिल्ले आसतात सो ते एकच शो पयशे दिल्लो आसता तो दुसरो शो लोकांक जाय आसत तो आनी ते पयशे कमी न्ही इट्स इन लॅक्स सो पण ते हे पयशे कोण दिता कोण तो ऑर्गनायझर दिता NFDC दिता एक्झॅक्टली सो म्हणजे हो विचार तेंच्यांनी पण वेन वी आर प्लॅनिंग अ फिल्म फेस्टिवल ही गजाल नाही, येता नाही, न्ही आणि जेव्हा तुम्ही कानाचे सगळे तुलना Exactly. करता किंवा किंवा काना- PIFचे जे फिल्म फेस्टिवल जे म्हणजे तेजेकडे इवन चड पयस ना मामीन सुद्दां जी पळय पॉप्युलर ज्या फिल्मांक चडांत चड लोक येतात त्या फिल्मांचे 3 स्क्रिनींग्स जाता सो हांगा 3 सोडून दी 2 जाता काय ना ते बरोबर. अशें ना, जाता हांव परत म्हणटा तें गव्हर्मेंट इंटरफिरन्स आतां पळय हातूंत भितर 2 संस्था सामक्यो इनवॉल्ड आसात एक गोवा सरकार आहा एक केंद्र सरकार आसा केंद्र सरकाराचो सद्या फिल्मा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन मातसो असो कॉन्शियस असो डिसिजन आहा म्हणजे कळ्ळें की अरे हे सिनेमा सरकारच्या विरुद्ध न्ही तूं हे सरकार लोकभावना कळ्ळें तुका लोकभावना खवदळ करून घालपा न्ही मू अशे तरेचे भावना आशिल्ले आनी दुसरें ताजेर पयसो मोडप पयसो पळय जो मोडप पळय एक प्रक्रिया आसा आमी ती सदांच म्हणटात ESG दर वर्सा जवळ जवळ 15-20 कोटी मोडटा सो हे कोटी पयशे येतले खंयच्यान सो एक त्या बरी कन्सेप्ट आशिल्लो तसो ESG हे परिपूर्ण स्वायत्त बॉडी आसची जी फक्त इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या 8-10 दिसांनूच काम करची ना ती वर्सयभर काम करतली फॅशन शो घेतली म्युझिक फेस्टिवल्स करतली आनी रेव्हेन्यू जनरेशना खातीर वेगवेगळे उपाय घेतली तातूंतल्यान हे पयशे येवन फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय ताजे खातीर ESG परिपूर्ण करतलो जाल्यार एक CEO जो पूर्ण वेळ वचचो पडलो बरोबर. थंय तो 12 म्हयने बसचो पडलो ताका सिनेमा संदर्भान
जाण आसची पडली. ताका सिनेमा, फायनान्स आणि Marketing. एकूण मार्केटिंग हाजी ताका बरोबर. खबर आसची पडली. ते ना, आज पण- तें कळत ना. आमचो आज CEO जो राजूबाब, बसता एक कितें तुमी म्हणटात पयशे म्हणजे जे इन्व्हेस्टमेंट जावप. आसा ते जनरेट जावपा खातीर करपाक जाय ती गजाल आसा म्हत्वाची, पण एट द सेम टायम अश्यो कार्यावळी जावपाची गरज आसा जातून सिनेमा एप्रिसिएशन किंवा सिनेमाशी संबंदीत फॉर एक्झाम्पल कार्यशाळा जावच्यो, टॉक्स जावचे, बरोबर. स्क्रिनिंग्स जावचे. एकदम. आता ESG फिल्म क्लब तर्फे सचिन जे फिल्म स्क्रिनिंग्स करता ती बरी गजाल आसा, पण एट द सेम टायम जर फिल्म एप्रिसिएशनाचे बरे अशे 10-12 एका म्हयन्याचे सुद्धा अशे पयलीं जाताले हांव सुद्धा पयलीं. अटेंड केला आणि पयशे दिवन अटेंड केला. हय हांवें केला ते सारकें, अटेंड सारकें. हांवें केला. म्हणजे सो ते अशा तरेच्यो गजाली जावपाची गरज एक्झॅक्टली. आसा. आता तुम्ही म्हटले 15 कोटी आणि वर्षभरची ऍक्टिव्हिटी अशी धरूया आणि 10 कोटी, तर 25 कोटी हे तयार जाऊ शकणार सगळं फुल जाऊ शकता. पण मुळानच 25 कोटी तो प्रश्न ना. मुळानच जी कितें सध्याची जी तुका सांगू काय आता फिल्म फेस्टिवलाक जो पळय खर्च लागता न्ही इतलोच खर्च, बाकीचो खर्च तसो लागना. फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन युनिवर्सिटी आसा, आमचे कडेन कॉलेजी आसात. तुमचे कडेन जर समजा सारको एक प्रस्ताव आयलो की गव्हर्मेंटान सांगलां की वर्साक 2 तुमी फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करात, तुमी केन्ना आसतना रावपाक शकना न्ही, कारण तुजे कडेन आसा. तुमकां तर फक्त अरेंजमेंट करपाक ती लोकांक बसपाची. तुमचे कडेन ऑलरेडी जागो आसा. युनिवर्सिटी कडेन तर इतलो जागो आसा, युनिवर्सिटी कडेन वेगवेगळे सेक्शन्स आसात, युनिवर्सिटी कडेन बरी लायब्ररी आसा, फिल्म क्लब आसा तांचे कडेन. सो अशें फिल्म क्लब म्हणून एक कन्सेप्ट 2014 पळय जेन्ना 2004 जेन्ना फिल्म फेस्टिवल जालो तेन्ना आयिल्लो. कॉलेजींनी युनिवर्सिटीन फिल्म क्लब करात, पूण एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स तांकां पाळो दितात. फिल्म क्लब आसाच. आता खूप आसा. कडेन आसा अशे फिल्म क्लब जे स्क्रिनिंग पण- जाता. पण मुळानच न्हू हे फिल्म क्लब बी ते फिल्म दाखयता आणि 2-4 मागीर थातूर मातूर उतरां करून सोंपयता. तितूर जायना थंय तशें It has की to go एक beyond. फिल्म 3-4 सेशनांनी दाखोवंक जाय, ते कळपाक जाय भितूर. आतां आमी जेन्ना फिल्म कल्चर म्हणटा न्हू, ह्या सगळ्या गोश्टींचो अभाव होच फिल्म कल्चर ना म्हणून तेजें कारण आसा. हो सगळो अभावच आसा. आमकां वर्सान एकदां म्हणजे वर्सान एकदां हांव ती 10 दीस ते फिल्मां पळयतलो, तें पळयतलें. पण सर्वसामान्य मनशा कडेन जोपर्यंत फिल्मां पळयना, आणि अशे प्रयोग केरळान बी जाल्ले आसा. एका गांवांत तर अदुल गोपालकृष्णन यांची सगळी फिल्मां लोकांक कळटा थंयची. Exactly. म्हणजे आमकां जी फिल्मां कठीण आसा ती ही सोपी फिल्मां. म्हणजे सत्यजीत रेचे फिल्म म्हाका सुद्धा एक वेळा कठीण दिसतालें, पण आतां म्हणजे ते प्रत्येक म्हणजे तेतूंतले इमेजी पळय म्हणजे याद केल्यार सुद्दां रडपाक येता. म्हणजे अशी ही जी संवेदना तयार जावपाक जी कितें शिक्षण जाय तें दिवंक जाय. ज्ञानेश, आणि एक गजाल जी म्हाका विचार करपा सारकी दिसता की ही जी पळय फिल्मां दाखयतात हांगा आमी पळयतात फिल्म क्लबांनी म्हण किंवा इफी, ती पळोवपाक गोंयच्यान आमी जर गोंयान फिल्म कल्चर कशें डेव्हलप जातलें किंवा जाला की ना हाचेर जेन्ना आमी उलयता, कितले लोक खंयचे लोक येता, बरोबर. कोण लोक येता. जो पळय हरशीं जी पळय कमर्शियल फिल्मां पळोवपाक लोक वता ते लोक सगळे आसता ही पिक्चरां पळोवपाक. आसतात ते कसले तरी सिनेमा पळयतात. शोले दाखयत जाल्यार गर्दी गर्दी. शोले ना बरोबर. म्हणजे ते सुद्धा फेस्टिवलाक वचून खंयचे फिल्मां पळयता हें म्हत्वाचें. पण तरी सुद्दां हांव मागीर असो विचार करता एटलिस्ट 1-2 तरी कोण तरी असो अशा तरेचो सिनेमा पळयतलो आनी तांकां हें रियलायझेशन जातलें की सिनेमा हो असोय आसता. बरोबर. फक्त ह्याच तरेचो फक्त टायगर मनोरंजन फ्रीज तरेचोच ना, हय. जाल्यार सिनेमा हो असोय आसता. जफर पनाई म्हणून कोण तरी आसा तो कितें तरी म्हणून पिक्चर बरोबर. करता, ताचो म्हणून आपलो कितें ना, तरी. आणि आमी दुर्दैवान आणि आमी फक्त कथानकाचेर चड भर दिता. तो भर दिता म्हणूनच सगळो प्रॉब्लेम जाता की कथानक म्हणजे सगळं म्हणजे ते आवडपाचें हें ते सगळें दिसता. अरे स्टोरी अशी आसली की मुळान तेजी जी ट्रिटमेंट आसा त्या ट्रिटमेंटांसून जी कितें सांगता आणि जो कितें मेळटा न्हू ते सगळ्याचो परिणाम म्हणून तो सिनेमा आसता. फक्त कथानकच आसलेल्या कितकेशे बऱ्या कथानकाक बेस्ट फिल्म म्हणून मेळपाचें, पण आमी ते फिल्म बरें कित्याक हेंच खबर नासता. दुसरी गजाल आनी एक अनुशंगानूच आयलो म्हणून विशय. इफीक येता तेन्ना थंयचें वातावरण, थंयचे स्टॉल्स, जेवणाची वेवस्था. इफीच्या बाबतीन आतां अशें आसा, पयलीं कांय वर्सां पयलीं इफीच्याच कोर्टयार्डान इवन भायर ते पॅसेज जी आशिल्ली जेन्ना कला अकॅडमी टू हांगा जी आसा थंयसर खुबशे स्टॉल्स आसताले जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसले त्यो बायलो स्टॉल्स चलयताले आनी थंयसर मागीर सर्वसामान्य मनशाक परवडटा अशा दरान जेवण मेळटालें, गोंयचें जेवण मेळटालें, गोंयचे पारंपारीक खाद्यप्रकार मेळटाले. पण ह्या म्हाका दिसता 1-2 वर्सांत ते खंय तरी ना जाल्लें चड प्रोफेशनल जाल्यात. ना ते ना जालें आनी हें कारणय दिलें म्हणजे हेजे म्हाका हांव पर्सनली चवकशी केल्ली तेन्ना की ना ती सगळे लोक ती बायलां बुरशेपणां करतात म्हणून. म्हणजे हें अपमानास्पद कारण जबाबदार पदाधिकाऱ्यान दिलें. पण
बुरशेपणा जर जाता, गार्बेज जाता, आता- ती आता- जबाबदारी कोणाची? आणि- कोण तरी रिस्पॉन्सिबल गेल्या वर्सा असताना आम्ही ना गोमंतकान फोटो ताची लक्ष छापलो खबर दिवपाक. आसा कशो गार्बेजाचो सगळो तो एक हय, फोटो हय. म्हणजे घाण ही जाताच म्हणजे त्यांच्या गार्बेज पण ती न जावपा खातीर ज्याची कोणाची जबाबदारी बरी आसा आसा. ताणें लक्ष घालपाकच न्ही. जाय. ताचेर कितें तरी हांकां rules स्टॉल नियम दिता करपाक म्हणून जाय. घाण जाता हें चूक. अशें ना पण हे मागीर चूक न्हू, अपमानास्पद म्हणजे बाकीचे जे अशें की- स्टॉल्स आसात ते गार्बेज करनात ना, हा? तांचे पण कडेन हो हे कारण दिल्लें आणि दुसरें म्हणजे हे आसपाक जाय कित्याक फक्त ते सवाय म्हणून न्हू गोवा जेन्ना एक यजमानाच्या भुमिकेन आसता तेन्ना गोंयचे हे वैशिष्ट्यपूर्ण जे पदार्थ आसा खावचे ते त्याचो आस्वाद लोकांनी घेवपाक जाय Correct. खाजें सुद्दां आसपाक जाय अशें म्हाका तुमी सांगलें म्हणजे ते खातले अशें भूक भागतले अशें न्हू की हे खाजें कितें खोला मिरची कितें म्हणजे हे जे आमच्या तर हे निमतां आसता ही बरी त्या निमतान Correct. गोंयची परंपरा वारसो गोंयची कला हें सगळें हाचें एक मिश्रण थंय लोकांक पळोवपाक दिसपाक जाय ही साहजीक अपेक्षा आसा आणि ती बरोबरय आसा म्हणजे हांव सिनेमाय म्हणून पळयता आनी गोंयकार म्हणूनय म्हाका तशें दिसता की हें आसपाक जाय म्हणजे पण आणि तेच बरोबर गोंयकारांनी केल्ली फिल्मांय बी बऱ्यापैकी म्हणजे ताचे थोडे बरे तरेन रिप्रेझेंटेशन जावंक गरजेचें जाय आसा अशें एक्झॅक्टली म्हाका दिसता. म्हणजे ते आतां इवन गोंयचें सेक्शन आसा ते कशें तरी सकाळी 10 ते 12 हेतूर उरकता आणि अजून आमकां खबर ना न्ही खंयची गोंयची फिल्मां आसतली ती अजून आतां हो कॅटलॉग आयलो एनएफडीसीचो तो कॅटलॉग आयलो पण तातूंत गोंयची फिल्मां खंयची आसतली कितें कोणाची सिलेक्ट आसतली जाल्यार तांकां कळयलां अशें दिसता म्हाका कळेल दिसता आमी एक दोन तीन अशे पेपरांनी दिसतात अशें- आजूय अशें- तुका हांव एक दोन धाडलां पण अजून proper ताचें बरें आमी म्हाका एक सांग आतां कार्यावळीचे निमाणे कडेन आमी आयिल्ले आसात इफी गोंयान उरपा जाय गोंय हें परमनंट सेंटर उरपा जाय ह्या बद्दल आमी तिगूय जाण एकमत आसतले आनी इतली बरे सिनेमा इतलो बरो एटमॉस्फियर फक्त गोंयान तांकां मेळ्ळा हाजे पण दिल्ली जातालो कोण लोक नासतालो हें पळोवपाक तो हो गोंयान उरतलो जाल्यार आमी आनीक कितें करूं शकतात इफी चड बरो जावचो कसो सगळ्यात म्हणजे जी फिल्मां बऱ्यापैकी बऱ्यांतली बरी फिल्मां हाडली पण ते पळोवपाक जर डेलिगेट्सूच समाधानी जर डेलिगेट नासत जाल्यार मागीर कित्याक फायदो फुडले फावटी ते येवचे ना मागीर सो ते जर येत रावचे बऱ्यापैकी फिल्मां जायत जाय राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर अवॉर्ड्स मेळिल्लीं फिल्मां हांगा येवचीच पण एट द सेम टायम जे डेलिगेट्स आपलो टायम काडून येतली ती फिल्मां पळोवपा खातीर तांकांय बी रिस्पेक्टफुली तेंचे कडेन वेव्हार जावपाक जाय जे पळय लोक थंयसर आसता पळय दाराचेर ते तांचे कडेन जर अशें वागपाक लागले की हे कोण तरी सेक्युरिटी हाडिल्ली केरळांतले आनी ते लोकांक दादागिरी करतात अशें ना रिस्पेक्टफुली उलोवचें करचें आनी दुसरी गजाल ती रश लायन जी आसा ती पळय थंय. सुरू करची फेस्टिवल शूड बी प्रो डेलिगेट अशें म्हाका दिसता बरोबर. डेलिगेट कितें तो एकदम वचना ताका कशें वागप कितें ना वागप तें कळटा समज आसा ताका सारकें. जर तुमकां दिसता की तो सारको वागना यू हॅव गॉट फूल रायट टू टेक वॉट एवर एक्शन यू हॅव टू टेक सारकें. सो डेलिगेट प्रो डेलिगेट जावचें अशें म्हाका दिसता बऱ्यापैकी फिल्मां इंडियन पॅनोरमान आसची इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलांतली बरी फिल्मां पळोवपाची संद मेळची आनी पिवपाच्या उदकाची बऱ्यापैकी सोय आसची व्हेरी नायस आणि आता हे फक्त 10 दिसां परते उरचे अशेंय म्हाका दिसना की हेचे प्रतिसाद हेचो जो म्हणजे जे हे उरता ते आवाज वर्सभर उरपाचो तो वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान जो कसो उरतलो हेची आखणी जावची वेगवेगळे कार्यक्रम सिनेमा दाखोवपाचे इफीन जे सिनेमे दाखयता ते परते कशे दाखोवंक मेळटा ते पळोवपाचे परते दाखोवपाचे अशें जाता अशें ते सो दाखोवपाचे लोकांक चर्चेक दाखोवपाचे वर्सभर हे वातावरण तयार उरपाक जाय आणि ह्यो असले कार्यक्रम आमचे दोन तज्ञ आमचे बरोबर आज आशिल्ले आनी तांणी बऱ्या तरेन इफी कसो म्हणजे इफी आमी कशें पळयतात इफी 2004 सुरू जालो 8-10 वर्सां जालीं आतां इफी सोंपलो अशें न्ही आमी जेन्ना इफी म्हणटात परमनंट सेंटर तेन्ना इफी कितलो बरो आसपाक जाय आमी जाणात काना कडेन सर्त करतले जाल्यार आमकां खूब कितें कितें करचें पडटलें ती सर्त तो पावडो खूब वयर आसा पूण तरी आसतना काना इतले बरे जावपाचो आमी प्रयत्न करतले बाकीचे जे पळय आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स आसात तितले बरे जावपाचो आमी प्रयत्न करतले ESG जी पळय एक आज फक्त 8 दिसां खातीर काम करता ती वर्सभर काम करचें ताणें आर्थीक नजरेन हो इफी सक्षम जावचो हाजे खातीर काम करचें मॅनेजमेंटाचो इफी फक्त 8 दिसांचो वेव्हार न्ही वर्सयभर बरे सिनेमा गोंयांत येवचे विद्यार्थी नवे कला समीक्षक सिनेमा पळोवपाची एक नवी नजर आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जाका लागून गोंयांक दोश दिताले तो इफी कल्चर गोंयांत तयार जावचो अशे तरेची आस्त हांगा आमी सगळ्यांनी प्रगट केल्ली आसा सरकार ESG NFDC केंद्र सरकार हाचेर बारीक लक्ष दितले अशी आस्त आमी बळगितात इतल्यार आमी कार्यावळ सोंपयतात आमचे मदीं रमिता गुरव आशिल्ली तुमकां हांव
धन्यवाद दिता. ज्ञानेश मोगे तर आमचोच आसा, नागेश मोगे. तुम्ही म्हाका हांगा पयले म्हाजी मनान जे कितें आसलें तें सांगपाची संद दिली, ताच्या खातीर हांव थँक्यू बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक TV.